जागो आसा आपणे इल्लेशें बरें जाता भुरग्यांनी इल्लें मुखार बसयलें पळोवंक खुशी जाता. युवा जाणां भुरगीं प्रायवंतांनी बसल्यार ओडना फाटीं. तुमकां हांव सांगना तुमकां मेटान देवोंक आनी कश्ट जाता देखून प्रायवंतां फाटल्यानंत बसल्यार ओडली. भुरगीं मुखार हाडा मुखार कदेलां खाली आहा. ओके. मुर्दोमाच्यो 4 वाती वांटूंक आसात. त्या खातीर मुर्दोम जो कोणें आज दिल्यात आनी सगळ्यांनी इगेजीर मुखार येवचें, भायर आशियान येवचें. हांव विगार झेराल बापा लागीं विनंती करतां ह्यो मुर्दोमाच्यो मानाच्यो 4 वाती तांणी दिवच्या खातीर. उपाध्यक्ष श्री रोशन डिसोजा ही मुर्दोमाच्यो वातीची लिस्ट आतां वाचून सांगता. विगार झेराल बापानी दया करून मुखार येवच्या हाका विनंती करता. आयच्या फेस्ताक मुर्दोम जावन रावल्यात. पीटर डिसोजा मंजेनाडी 500 रुपये, रूपा वंदना मंजेनाडी 500 रुपये, फिलिप डिसोजा कानांतूर कुटाताचे 200 रुपये, लॅन्सी कुटीन आणि फॅमिली कुर्नाड वार्ड 1000 रुपये, मॅक्सिम ग्रेसी उर्वा 250 रुपये. मॅक्सिम दान दिल्ल्यांची नावां: मॅक्सिम पीटर पिंटो पुत्तूर 2000 रुपये, जेफ्री मॅक्रिन डिसोजा मनेला 2000 रुपये, विलियम रोड्रिगस सजिपा 1000 रुपये, वीना रोड्रिगस सजिपा 1500 रुपये, होटेल अक्षय मोडिपो 1500 रुपये, एलिझा कॅस्टलेना मेंबोल 1000 रुपये, रमेश शेनवा मोडिपो 500 रुपये, पी डिसोजा मडकाप 200 रुपये, क्लेमेंट डिसोजा पेरमानूर 2500 रुपये, फ्रांसिस लविस पुत्तूर 650 रुपये, जॉन लसरादो बन्नूर 2000 रुपये, रॉबिन प्रसिला डिसोजा पेरमानूर 1500 रुपये, लेथी लोबो पुत्तूर 500 रुपये, पीटर डिसोजा फजीर 500 रुपये, रॉन्सन लुइस मगरनाड 1000 रुपये, दुल्सिन डिसोजा पेरवाई 1000 रुपये, लॉरेन्स क्रास्ता मगरनाड 1000 रुपये, सेवरिन डिसोजा आणि फॅमिली फजीर 500 रुपये, पीटर रेनिटा मेंडोन्सा कानाजर 500 रुपये, रोनाल्ड शरल मेंडोन्सा कानाजर 500 रुपये, रीटा डिसोजा मैंगलोर 1000 रुपये, काश्मीर डिसोजा पुत्तूर 2000 रुपये, ऑल्विन शालेट लुइस आशेगुल 1000 रुपये, सेलिन डिसोजा मगरनाड 500 रुपये, जॉस्पिन डिसोजा फजीर 500 रुपये, टाइस्टस सेरावो ओसबेटो 3000 रुपये, रोहन डिसोजा बोला 500 रुपये, स्वीडल प्रीति बंटवल 500 रुपये, स्टॅनी डिसोजा पेरमानोड 2000 रुपये, जोकिम डिसोजा फजीर 500 रुपये, राफेल डिसोजा फजीर 500 रुपये, नाव नाकामन मगरनाड टाउन 500 रुपये, अरुण
ट्रेगो अँड फॅमिली कोटेकार 1000 रुपये. नाव नका मुद्देर बैलतावन 1000 रुपये. शैनी रीना डिसोजा पुत्तूर 2000 रुपये. लेन्नी क्रास्ता फजीर 500 रुपये. अनिता डिसोजा रोजारियो 500 रुपये. स्टॅन्ली डिसोजा अँड फॅमिली राणीपुरा 2000 रुपये. मोती डिसोजा अरवा 2000 रुपये. अशोक वीणा वरकाडी 1000 रुपये. प्रशांत राजेश लोबो 500 रुपये. विल्फर्ड वेगस पुत्तूर 500 रुपये. मेरी टेलिस विजयडका 2000 रुपये. ऑल्विन डिसोजा वरकडी 1000 रुपये. सिप्रियन मरिया मोंतेरो शांतीनगर 2000 रुपये. नाव नका मुन मोगडनर टाउन 200 रुपये. रॉबर्ट क्रास्तान फॅमिली मुलकी 1000 रुपये. लॅन्सी डिसोजा मोगडनाड 500 रुपये. मेरी पिंटो बंटवल 500 रुपये. आयशल आणि विल्मा आयवन वेगस पुत्तूर 500 रुपये. मरिया लुईस अँड फॅमिली फजीर 2000 रुपये. डेरिक डिसोजा हमेंबल 1000 रुपये. हेनरी डिसोजा हमेंबल 1000 रुपये. संतोष लस्ट्रादो हमेंबल 500 रुपये. फ्लोरिन डिसोजा पुत्तूर 500 रुपये. गिल्बर्ट सिक्वेरा बन्नूर 200 रुपये. आणि 2 मिनिटांनी हे मिसाचें बलिदान आरंभ जाता. देखून कोणी मिसाक येवंक आसा जाल्यार भायर तुमी इगर्जे भितर येवचें आनी मुखार बसचें. फाटीं बसनाकात, दया करून मुखार बसात. कंथाराच्यो कडतिल्यो तुमचे थंय आसात, ह्या देगेन आसात ते घेयात आनी वापरात. तुमचे मोबायलां स्विच ऑफ करात. पळयात उडास ना जाल्यार ती कोणू मोबायलां स्विच ऑफ करात. आनी मागण्याक व्हडल्यान जाप दिया. सकळी कंथारा म्हणया, मागणी म्हणया, अर्गां दिवया. आनी ह्या परबेचो संदेश आसा सांजुजे वास उर्बेस्त मिशनरी जिवीत जियोंक आमकां प्रेरण. आनी आज ह्या मिसा वेळार आमी देवाक अर्गां दिवया. फाटल्या 4 दिसांतावन हो महोत्सव भोव अर्थाभरीत रितीन वेवस्थीत रितीन जावंक आनी सर लोकांक हांगासर बरेंपण मेळोवंक आनी आमकांय तें बरेंपण मेळटा तें मेळोवंक कारण जाल्ल्या धन्य देवाक आमी अर्गां दिवया. आनी सगळे मुखले आमचे जिणी सांजुजे वास बापा मुखांत सम्याच्या हातान समर्पण दिवया. एक घडीभर मौन रावया, दोळे धांपया. हे मागणे म्हज्या उपरांत म्हणा. मोगाळा जेजू, हे मीस भेटोवंक आमकां तुवें आपोवणें दिलाय. तुका आमी अर्गां दितां. हे मीस भेटोवच्या आमच्या याजाक बापाचेर हांगासर तुजें उतर आमकां दितेल्या त्या भाव भयणींचेर, गायन गायतालांचेर आनी आम्हा सर्वांचेर तुजें आशिर्वाद घाल. तुजो पवित्र आत्मो आमकां दी. देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे वयर देवून ये. देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे वयर देवून ये. देवाच्या पवित्र मुखार येवन बसा. आमचे देवून ये. देवाच्या पवित्र आमचे मौनपणे आम्ही मागण्या प्रवेश गीत गाऊन उभे राहूया. पान संख 2 कुटाम 1 जाऊन पेज नंबर 2. Kutam 1 जाऊन जमल्या बापा भेटो बलिदान.
प्रिती सरशी एकवटल्याव एक काळजा मोनान भरगांती गांवतीक कोणी चळवळी आळून सांगाता मेळोन जेवतां सर्गेचे देवा वंदन सर्गी बापा वंदन चडवतारा वंदन पराकिता वंदन त्रिएक देवा वंदन सर्गी बापा वंदन चडवतारा वंदन पराकिता वंदन त्रिएक देवा वंदन सर्गी बापा वंदन सर्वोत्तरा वंदन पराकिता वंदन त्रिएक देवा. विचित्रज्ञानी बापा उडाचा काटा चळवळाचे सुखाने टोकादी वाचता पवित्रात्म्याची देणी दिल्यांक सीता नोवेची दिल्यांक करता पाठयता वंदन सर्गी बापा वंदन सर्वोत्तरा वंदन पराकिता वंदन त्रिएक देवा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगाच्या बाबा भयणीनो आणि भुरग्यांनो मुडीपू सांजुजे वाज ह्या पुणशेताच्या वार्षिक महापर्वेचे 11 मिसाचे बलिदान भेटोवंक आमी सर्व ह्या वेदी भोंवतणी ह्या देव मंदिरांत जमल्या. ह्या संदर्भी आमी देवाक अर्घां दिवया आनी ह्या फेस्ता संदर्भार जायत्यांक एक दैवीक अनुभव देवाच्या उतराची घडसाण साकोवंक देवान फावो केला देखून अर्घां दिवया. सांगाताच ह्या फेस्ताच्या यशस्वेक जायत्यांनी वावर केला. याजकांनी धार्मिकांनी आनी जायत्या लायक मुखेल्यांनी हांगासर आपली सेवा दिल्या. तांचे पासून आमी प्रत्येक तरान मागया तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर सर्वेस्पो देव भरपूर आपल्या आशिर्वादां भगेवन जुजे वाज मारिफात वचून दी म्हणून ह्या संदर्भी आमी मागया. आस्तावन पवित्र सभेंत आदवेंत असो क्रिस्तियन असो काळी आमी सुरवात करता. आमी करची ती तयाराय जेजू आमच्या काळजान आमच्या जिवितान आमच्या कुटुंबान आमच्या समाजेंत आनी पवित्र सभेंत खरोच जल्मोन येवं दी म्हणून आमी मागया. भगेवन जुजे वाज श्रेष्ठ उर्बेस्त मिशनरी आनी आमकां हर एकल्याक त्रिएक देवाच्या नांवान पवित्र स्नान घेतलेल्यांक उर्बेस्त मिशनरी जावंक तो एक व्हडलो प्रेरण जावन आसा. आनी होच संदेश ह्या वर्साच्या ह्या वार्षिक महापर्वे दिसा परबे संदर्भार आमी नियाळटा आसतना ही कृपा मागून हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमी फुडें सरया. आमची सर्व पातकां आतां आमी वळखून घेवया. देवा तावन आनी एकामेकातावन आमच्या सर पातकांच्या बॉक्सांनी मोगोन आमी सांगाता म्हणया. हांव पातकी सरपदवदा देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या विसारून सांगता. मोना चिंतून तोंडान विसारून वायटा धरून आनी बोरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगेवन सदां संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक
आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थूया. सर्व पदवेदार देवा, तुवें बसयलेल्या सोडवणदाराक बऱ्या करण्याच्यो दिवट्यो घेवन आमी मेळोंक वेचाक आमची काळजां सदांच जागी दवर. अशें ताच्या सांगाता सर्गीच्या राजांत सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या सोमे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. इसाया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वसाप. जुदा आनी जेरुजलमा विशीं आमोजाच्या पुता इसायान दाखयल्लें दृश्य. अंतिम दिसांनी अशें घडटलें. सर्वेस्पराच्या मंदिरांत पर्वत अत्युन्नत पर्वत कसो स्थापीत जातलो आनी सगळ्या दोंगरा वयर उंच उबारलेलो आसतलो. सगळीं राष्ट्रां ताचेशी वाळून येतली. जायत्यो परजा ताचेशी येवन म्हणटल्यो, या सर्वेस्पराच्या पर्वतार चडोवया, जाकोबाच्या देवाच्या मंदिरांत वसोया. तो आपलो वाटो आमकां शिकयतलो आनी आमी ताच्या वाटांनी चलोवंक पावतल्या. कित्याक सियोनातावन धर्मशास्त्र भायर सरतलें आनी जेरुजलमातावन सर्वेस्पराचें उतर. राष्ट्रां मदें तो न्याय करतलो आनी जायत्या परजांक नीत करून दितलो. ती आपल्यो तलवारी मोडून नांगर करतली आनी आपले भाले मोडून कोयत्यो करतली. एक राष्ट्र दुसऱ्या राष्ट्राचेर आपली तलवार उबारचे ना. ह्या फुडां झुजाची तयाराय कोणूच करची ना. जाकोबाच्या घराण्या सर्वेस्पराच्या उजवाडान आमी चलोवया. देवाचे उतर हें. देवाचे उपकार. सर्वेस्पराचे घरी वसूया
रोमागारांक बरयल्या पत्रांतले वसाप. भावा भयणीनो, कसले वेळघडयेक आमी पावल्या म्हूण तुमी जाणा जाया. आमी न्हिदेंतलो उठचो वेळ जालो. आमचे तारान आमी सतमनूंक सुरू करतना आसलेले ताचे परस चड आतां लागीं आसा. रात काबर जायत आयली आनी दीस उदेंवसो जालो. देखून आमी काळोखांतल्या कामांक पाट करया आनी उजवाडाची झुजां कावाच्या नेसया. आमचें साल सामकन दिसा उजवाडा जियेतल्या जनांक साहस जाल्लें जावन आसूं. पोटार्थपण वा बेबदेपण, कामाचार वा बास्कळपण, झगडीं वा मसर आमकां नाका. सोम्या जेजू क्रिस्ताकच तुमचे झुजा कावाच कशे नेसा आनी कुडीच्या ओडण्यांक दादोशी करची चिंता ह्या फुडा सोड सोडा. देवाचें उतार हें. देवाची ओळख. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. सामातेव परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू आपल्या शिसांक अशें सांगा लागलो, जशें नोएच्या काळार घडलें तशें मनशापूत येतलो त्या काळारय घडतलें. जशें पुर्तुगालाच्या आदल्या दिसांनी नोए तारवांत रिगलो तो दीस पर्यान लोक खातालो आनी पियेतालो, लग्न जातालो आनी लग्न खर्न दितलो. आनी पुर्तुगाल येवन ते सक्कड वाळोवन वससर तांकां कळीत जावंक ना. तशेंच मनशापूत येतलो त्या वेळारय घडतलें. तेदवा शेतांत आसलेल्या दोग दादल्या मदल्या एकल्याक व्हरतले आनी एकल्याक सोडतले. दांत्यार दोळूंक बशिल्ल्या दोगी स्त्रियां मदले एकलेक व्हरतले आनी एकलेक सोडतले. देखून तुमी जागृत रावा. खंयच्या दिसा तुमचो धनी येतलो तें तुमी नेणांत. उगडास दवरा. सोर अमक्याच वेळार येतलो म्हूण घरचो धणी जाणा आसलो जाल्यार तो खंडीत जागो रावतो आनी आपलें घर फोडून नागोवंक तो सोडतो ना. देखून तुमी आयते रावा, कित्याक तुमी चिंतिनातले घडये मनशापूत येतलो. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्तांतय मोगाच्या बाबा भयणीनो आनी भुरग्यांनो, आज आमी आयकल्लीं वाचपां आदवेंत काळाच्या वा क्रिस्त येण्याच्या काळाची पयल्या आयताराचीं वाचपां जावन आसात. हाचो संदेश आनी सांगातच मुडीपू भगेव जुजेवाज ह्या पुणशेताच्या वार्षिक परबे संदर्भाचो संदेश नियाळूंक आमी प्रयत्न करया. आमच्याच राष्ट्राच्या गोंयांत जल्मून श्रीलंकांत सुवार्ता प्रसार केल्लो, थंयसरच मरण पावल्लो
आनी पाप साहेबान श्रीलंकांतच सांत म्हूण पासारलेलो आनी श्रीलंकाचो पात्रोन म्हणूनच नांवाडलो बगेव जुजेवाज आनी श्रीलंका ताच्या मिसावाचो प्रधान जागो जावन आसा आनी ह्या श्रीलंकांतच आदल्या वर्सा पास्कांच्या फेस्ता दिसा घडिल्लें घडीत तुमकां खंडीत उडास आसतलें तेंच्या एका इगर्जेंत आनी एका हॉटेलांत भयोत्पादकांनी बॉम्ब फुटोवन सुमार 295 जण मरण पावल्ले आनी अधिकाऱ्यांच्या आनी सरकाराच्या निर्लक्ष्या वरवींच असलें घडीत घडलें म्हणून उपरांत आयल्या वर्देन आमकां कळ्ळें कित्याक असलो एक आक्रमण जावचें आसा म्हणली एक खबर पयलेंत आसली पूण निर्लक्ष्या केली देखून असलें घडीत घडोवन गेलें पास्का फेस्ता दिसा संतोशान फेस्त संभ्रमच्या लोकांक एक दुखाबरीत घडीत तें जावन गेल्लें आदवेंत काळ क्रिस्तियनाचो काळ आमकां सदांच जागे रावोंक जागृत रावोंक तयार रावोंक आमा सोमेस्तांक उलो दिता सोम्याच्या येण्याक आमी तयाराय करी जाय म्हणलो संदेश हो सगळो आदवेंत काळ आमकां दिता आनी विशेश करून आज ह्या आदवेंत काळाचो पयलो आयतार आमी संभ्रमता आसतना तसो उलो आमकां सोमेस्तांक आज मेळटा ह्या आदवेंत काळाच्या देवस्तुतेंत सोम्याची 2 येणी विशेश करून हायलायट केल्ली आमकां पळोवंक मेळटा एक आदलें घडीत 2000 वर्सां आदलें जेजू बेतलेमांत जल्मोन आयलें घडीत आनी ह्या सोम्याच्या त्या 2000 वर्सां आदल्या त्या घडिताक लागू जावन ह्या आदवेंत काळार असो एक जिनो असो जावन आसा संतोशाचो जेजू जल्मत आसतना सगळ्यांक संतोश जालो मोरयेक जुजेक बडव्यांक आनी बडव्यांक आनी गोवळ्यांक हर एकल्यांक जेजू बाळकाक पळयल्ल्यांक संतोश जालो आनी परत तेंच घडीत आमी नियाळटा आसतना आमकांय संतोश जाता आनी ह्या आदवेंत काळाची देवस्तुती संतोशाक एक कारण जावन आसा आनी दुसरें घडीत देवस्तुतेन आमकां नियाळूंक दिवचें जावन आसा सोम्याचें आनी एक येणें ह्या फुडलें येणें मुखलें येणें आमचो भावार्थ आमकां सांगता जेजू परत येतलो केदाळा येतलो म्हूण सांगूं ना पूण जेजू येतलो म्हणलो एक भावार्थाचें सत आमी फातयेवन आयल्या आनी ह्या सोम्याच्या दुसऱ्या येण्याक आमी सदांच आयती आसा जाय म्हणून ह्या आदवेंत काळाची देवस्तुती आमा सोमेस्तांक उलो दिता आनी ह्या सोम्याच्या दुसऱ्या येण्याक लक्ती जावन पवित्र सभा पांगुरता तो जिनो जावन आसा बरवशाचो मुखार बरें आसा सोमी येता न्ही बेतलेमाच्या गद्दानाच्या गोट्यांत जल्मोन बगार तो वैभवान येता म्हणलें आमचो भावार्थ आमकां शिकयता आनी हो आदवेंत काळ आसल्या सोम्याच्या दुसऱ्या येण्याकी तयाराय करूंक आमकां उलो दिता सोम्याची ही दोनी येणी आनी ह्या येण्यांक लक्ती जावन 2 जिनोस पवित्र सभेंत आसल्याक आमी तिसरें एक येणें कुडशी येता सोम्याचें हर एका घडये सोमी येता जावं पुरो देवाच्या उतरां मुखांत्र सोमी येता येवकरिस्ता मुखांत्र सोमी येता मणियारा मुखांत्र सोमी येता भावार्थ्या मुखांत्र सोमी येता आनी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत जावं पुरो काजाऱ्यांक तांच्या काजारी सांगात्या मुखांत्र वडिलांक तांच्या भुरग्यां मुखांत्र भुरग्यांक तांच्या वडिलां मुखांत्र आनी आमकां सगळ्यांक जावं पुरो एका गरजेवंता मुखांत्र सोमी येता आनी ह्या घडये ह्या सोम्याक आमी केदाळ वळखता केदाळ त्या सोम्याक आमचे जिणयेंत स्विकार करता आनी असल्या एका येण्याक लक्ती जाल्लो जिनोस जावन आसा कुरपेचो केदाळ आमी असल्या सोम्याक स्विकार करता जावं पुरो देवाच्या उतरांत येवकारिस्तान मणियारा मुखांत भावार्थ्या मुखांत्र ह्या गरजेवंता मुखांत ह्या कुटुंबाच्या सांग्या मुखांत्र आमी कुरपेन भरता आनी देखून हो आदवेंताचो काळ आमकां कुरपेचोय काळ म्हणलें आमी उडासां दवरचें आनी ह्या रितीर तयाराय करूंक ह्या आदवेंत काळार देवस्तुती आमकां उलो दिता देवाचें उतर आमकां मार्गदर्शन दिता आयच्याच वाचपांचेर आमी नदर वेली जाल्यार आयचें पयलें वाचप इजाया प्रवाद्याच्या ग्रंथांतलें आनी थंयसर पर्वतां पासून पर्वत आनी असल्या पर्वताक आमी एक यात्रेक पळयणार या म्हणलो एक उलो इजाया प्रवाद्या मुखांत्र मेळसो आमी पळयता आदी तावन लोक पाती येतलो भोवशा आमी पाती येता सर्ग वयर आसा आनी देखून पर्वताच्या तुदयेर देवान वस्ती करचो जागो पर्वताच्या तुदयेर देवाक बेडचो जागो आनी देखून जायते फावटी आमची देव तेंपलां
आमच्या क्रिस्तांवांची मात्र न्ही हेर धर्माची देवतंपलां पर्वतार दोंगरार उबारली आमी पळयता कित्याक तो एक जागो देवाक बडसो जागो आनी थंयसर आमकां कितें मेळटा आयचे पयल्या वाचपांत इजाया प्रवादीच्या ग्रंथांत सांगले प्रमाणे थंयसर इजाया प्रवादी म्हणटा येया सर्वेस्पराच्या पर्वतार सोडुया जाकोबाच्या देवाच्या मंदिरांत वचोया थंय आमकां तो ताचो वाटो शिकयतलो ताचें उतर आमकां शिकयतलो आमच्या जिविताक मार्गदर्शन तो शिकयतलो आनी ताच्या वाटांनी आमी चलोवंक शकतले आमी जर सर्वेस्पराक सोदून गेले थंयसर सर्वेस्पर आमकां मेळटा आनी तो आमच्या जिविताक आपल्या उतरां मुखांत्र मार्गदर्शन दिता तितले मात्र न्ही राष्ट्रा मध्ये तो न्यायनीत स्थापीत करतलो आनी देखून लढायना झगडीनात बगार समाधानाचें एक उतर त्या पर्वतार आमकां मेळटलें आनी देखून इजाया प्रवादी म्हणटा आनी मुखार राष्ट्र तालवारी मोडून नांगोर करतले आनी आपले बाले मोडून कोयत्यो करतले तालवार आनी बलयो ते जावन झुजाचीं हातेरां आनी एकल्याक लगाड काडूंक वापरचें तसलें हातेरां आनी मुखार ही हातेरां लोक राष्ट्रां वापरचे नात बगार ताच्या बदलाक तालवारी काण नांगोर करतले बालयो काण कोयत्यो करतले भौशा आमच्या भुरग्यांक नांगोर म्हळ्यार कितें म्हूण कळीत आसचें ना तुमी व्हडा मागीर सांगा नांगोर म्हळ्यार कालिंगी म्हणून कोयत्यो खंय घरां आसा तांकां कळीत आसून पुरो आनी थोड्या तेंपान कोयत्यो म्हळ्यार भुरग्यांक कळीत जायना कोणा तें आसूं न्ही पूण कोयती नांगोर आमच्या दिसपट्ट्या जिवनाक वापरच्यो तसल्यो वस्तू देखून हांगासर ह्या वाचपांत त्यो समाधानाचे हातेरां म्हणले वरी हांगासर आमचे मुखार इजाया प्रवादी आमकां बरयता आनी हो उलो जशें आयच्या किर्तनांत आमी आयकलें वचोया आमी सर्वेस्वाच्या घरी संतोशान हो एक उलो आमकां यात्रेक पयनाक त्या पर्वतार चडचे खातीर आनी ह्या पर्वतार आमकां देवाचें दर्शन जातलें आज आमी सगळीं एका पर्वताक आयल्या ह्या मुडीपूच्या पर्वताक आयल्या ह्या दोंगराक आयल्या हांगासर देवाचें उतर आमकां मेळटा न्ही आज मात्र न्हीच ह्या वार्षिक महापर्वे वेळा मात्र सगळ्या वर्सां कितलोसो भक्तीक लोक हांगासर भेट दिता हांगासर भेट दिवन देवाचें उतर आयकता देवाचे अनुभव घेता देवाचें दर्शन घेता देवाची कृपा जोडून हांगा तावन फाटीं वेता ह्या दोंगरार कित्याक म्हळ्यार हाच्या पयलें आनी एकलो श्रेश्ठ व्यक्ती ह्या दोंगराक आयिल्लो आनी तो जावन आसा बागेवो जुजेबाज एक उर्बेस्त मिशनरी आनी ताणें हांगासर येवन हो जागो पवित्र केलो आनी ह्या जाग्यार आमी जायतीं जाणां आनी जायते यात्रीक लोक येवनूच आसा जावं पुरो तो आयिल्लो वा ताका हांगासर हाडयिल्लें पूण देवाचीच मांडवळ जाली आनी हो पवित्र जागो एक पुनशेत जावन आज परजळटा इजाया प्रवाद्याच्या 50व्या आनी 2व्या अध्यायांत अशें सांगिल्लें आसा कितलीं सोबीत पावलां तीं पर्वतार संतोशाचो संदेश हाडून येतल्या दुताची तो शांती परगडता बरी खबर हाडटा सडवून बसयता आनी सियोनाक म्हणटा तुजो देव राजवट चलयता हा कितलीं सोबीत पावलां हा कितलीं सोबीत मेटां तीं देवाचें उतर पर्वतार गजयतेल्याची आनी निजायकी जुजेवाजाचीं पावलां तीं कितलीं सोबीत कितलीं कुरपे बरीत कितलें प्रभाव बरीत कित्याक ताचीं पावलां ह्या पर्वतार ह्या मुडीप पर्वतार ताणें खसयिल्लीं आनी देखून तीं आज सोबीत जाल्यां न्ही बायल्या देखीक सोबीत बागार जिविताची वाट दाखोवच्याक सोबीत पावलां ताजें जावंक पावल्यांत आनी हांगासर देवाचो संदेश ताणें हाडिल्लो शांती ताणें परगट केल्ली आनी बरी खबर सडवणेची ताणें परगट केल्ली आनी असलो एक श्रेश्ठ मिशनरी तो जावन आसलो वांजेलांत आमी पळयल्यार जेजून ताची सडावत जें कितें ताचो वावर मिसां वावर आसा केल्लो सडीत वावर ताणें दोंगरार केल्लो म्हणलें आमकां वाचूंक मेळटा दोंगरार ताणें सर्गींच्या राजाच्यो वाटो शिकयिल्ल्यो दोंगरा वयलो प्रसंग तो नवादीक जाला दोंगरा वयर ताणें प्रसंग दिल्लो दोंगरार ताणें ताच्या दैवीक परजळचो अनुभव त्या सिसांक दिल्लो तो रुपांतर जाल्ल्या वेळार आनी दोंगरार तावन जेजून मागोवंक शिकयिल्लें आनी जिवनपणा उपरांत दोंगरार सोडून तो सर्गाक सोडून गेलो म्हणलें आमी जाणाव आनी थंय तावन ताणें आपल्या आपोस्तलांक दिल्लो आदेश
वसा तुमी सगळ्या संवसारार आनी म्हजी सुवार्ता परगट करा. कोण सतमंता ताका बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी पवित्र स्नान दिया. आनी हांव तुमच्या सुमें आसतलों सदां काळ संवसाराच्या अखेर पर्यंत म्हणून. आनी त्या दोंगरार जेजून ताच्या आपोस्तलांक दिल्लो तो संदेश, तो उलो पवित्र सभा पाळून आयली. जायते जण जेजूची सुवार्ता प्रसारूंक गांवान गांव गेले. ते 11 जण आपोस्तली गेले, ताच्या उपरांत तांचे पाटलावदारी गेले आनी जायते मिशनरी उब जाले आनी विविध गांवांनी गेले आनी आजुनूय वसोनूच आसात. सम्याचो उलो तो आमी पाळ्ळा आनी तांचे पैकी मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमी नियाळता तो संदेश सांत जुजेवास ह्या भक्ताचो. आनी ताणें एक उर्बेस्त मिशनरी जावन देवाची शुभ वार्ता परगट केली. आमच्या ह्या कॅनरांत ती देवाची शुभ वार्ता परगट करूंक तो आयलो. वर्ती उर्बा ताका आशिल्ली देवाचें उतर परगट करच्याक आनी वर्ती आशा ताका आशिल्ली, अत्रेक ताका आशिल्लो. श्रीलंकांत मस्त विरोधपण आशिल्लें. क्रिस्तांव याजकांक जावं दी, मिशनरींक जावं दी, थंयसर प्रवेश नातलो. पूण धैर्यान तो गेलो, वेस बदलून तो गेलो आनी त्या मुखांत जेजूची सुवार्ता श्रीलंकांत परगट करूंक तो मस्त आशेलो. आनी देवाच्या मांडावळी प्रमाणे ह्या कॅनराकी तो आयलो आनी आमच्याच गांवांकी तो पावलो. आनी अशें ताची उर्बा केदींच निवली ना. बगार ताचे उर्बे मुखांतर बाबार तसो दिवो आमच्या जिवितांत तो पेटयता. आनी आज ताची परब आमी संभ्रमता आसतना सांपावलान रोमाघरांक बरयलें एक उतार आसा आनी तें जावन आसा, सर्वेस्पराचें नांव उलो मारतलो हरी एकलो थारान जोडटलो. सर्वेस्पराचें नांव उलो मारतलो हरी एकलो थारान जोडटलो. पूण सत्मानव नातलेले ताका उलो मारतले जाल्यार कशें? ताचे विशयांत ताणें आयकलेंच ना तर ताका तें सतमानतले जाल्यार कशें? आनी प्रसार करतलो ना जाल्यार तें आयकतले जाल्यार तें कशें? आनी प्रसार करूंक धाडल्या शिवाय कोणेंय प्रसार करचें जाल्यार कशें? पवित्र पुस्तक असं म्हणटा, हा कितलें विचित्र येणें, हा कितलें विचित्र पावलां स्वार्था हाडून येतल्यांची. आनी धाडलोलो जायजे आनी ताणें ये जय सुवार्ता परगट करीत जाय. आनी सम्यान जुजेवासाक विविध गांवांनी धाडलो, श्रीलंकाक धाडलो आनी आमच्या कॅनराक धाडलो आनी आमच्याच ह्या स्थळी गांवांकी तो पावलो. आनी अशें देवाची शुभ वार्ता, देवाचें उतर ताणें हांगासर परगट केलें. सांत जुजेवास सुवार्तेच्या उर्बेन बरोल्लो. ताका कॅनराक येवन सुवार्ता परगट करचो अवकाश लाभलो. आमच्या गांवांत जल्मून एक श्रेष्ठ मिशनरी जावन तो आमकांय उर्बेस्त मिशनरी जावंक आम्हा समेस्तांक उलो दिता. मोगाच्या भाव भयणीनो, हो आदवेंत काळ आज आमी सुरवात करचो आनी मिशनरी वावर जे आमी करूंक आमकां प्रेरण दिवचो. जुजेवास ताच्या मुखांत आमी जोडचो तो जोडचें प्रेरण एकामेका थाळ पडचें जावन आसा. केदाळा क्रिस्ताच्या मेटांनी आमी चलता. आमची जिवीतच एक मिसांव जाता. आमच्या जिविता मुखांतच एक परगटणी जाता म्हणलें आमी सदांच उडास दवरीत जाय. आमच्या पवित्र स्नानांत आमकां हर एकल्याक तेंच मिशनरी जावचें आपोवणें लाभलां. जेजूनच त्या दोंगरार तावन परगट केल्लें तें मिसांव जेजूची सुवार्ता परगट करचें, बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी पवित्र स्नान दिवचें आनी अशें हें मिसांव काम करचें तो आदेश सम्यानच आमकां दिला. आनी हो करूंक जुजेवास आमकां प्रेरण जावन आसा. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकल्लें उतर आसा, आतां काळोख जावन गेलो आनी आतां न्हिदेंतली उरसो वेळ आयलो आनी तुमी क्रिस्ताची झुजा कावाच्या नेसा, क्रिस्ताक तुमी नेसा. जें कितें क्रिस्ताक मानवाल्लें ना, जें कितें क्रिस्ताच्या तत्वाक विरोध केल्लें आसा तें तुमी सांडा आनी सदांच उजवाडाचीं भुरगीं जाया म्हणून आमकां उलो दिल्लो. आनी जेजूनी तसो उलो दिला, तुमी जावन आसा संवसाराचो उजवाड आनी उजवाड सदांच तुमी तो सांबाळी जाय, तो परगट करीत जाय. तुमचो उजवाड संवसारा मुखार परजळून दी, तुमच्यो बऱ्यो करण्यो ते पळोवन दीत आनी सर्गी आसा ते आमच्या बापाक महिमा दिवन दीत म्हणून. आनी आमी ते उजवाड जायचे, बऱ्या करण्याचे उजवाड जायचे आनी ह्या मुखांतर क्रिस्ताची शुभ वार्ता आमच्या जिवितांत आमी परगट करतले. हांव जायते मिशनरी आपले मायगांव सोडून दुसऱ्या गांवांक गेल्ले आमी जाणा. आमच्या दियेसीजींत आफ्रिकाचे मिसांव 6 मिसांव खाण गेल्ले आसा. पूण हर एकल्यांनी
मिसां वावर करूंक गांवसून वयची गरज ना बगार आमच्याच कुटुंबांत जियेवन आमचेंच काम करन एक देखी बरी तू जिवीत जियेवन आमी मिसां वावर करूंक जाता माय मोगाचो संदेश आमच्या जिवितांत जियेल्या वेळा ताच्या वर ते मिसांव काम दुसरें आसचें ना आनी देखून तुमच्यो बऱ्यो करण्यो संवसारा मुखार परजळून दी आनी सर्गीच्या बापाक महिमा दिवून दीत ह्या रितीर जेजूची सुवार्ता जेजूचो संदेश जशें भगेव जुजेवासान परगट केल्लो तो आमच्या जिवितांत परगट करया कित्याक भगेव जुजेवास उर्बेस्त मिशनरी जावंक आमकां समेस्तांक प्रेरण जावन आसा म्हळ्यार आमी उडासां दवरचें आनी मोगाच्या भावा भयणीनो आदवेंत काळ आमी आज जावन सुरू केला हो आदवेंत काळ आमकां न्ही जाय की संतोशाचो काळ बरवशाचो काळ आनी कृपेचो काळ जावन दी म्हूण आमी मागया आनी खरेंच सोम्याच्या येण्याक तयार केल्ल्या वेळा सोमी आमच्या काळजांत येतलो आमच्या जिवितांत येतलो आमच्या कुटुंबांत येतलो आमच्या वाड्यांत आनी फिरगज्यांत येतलो आमच्या समाजांत येतलो आमची ही तयाराय न्ही केवळ बायल्या देखीची मात्र नाताना फेस्त कशें गद्दाळायेन आमी आचरण करचें म्हणल्या विशयान मात्र बगारी एक आत्मीक तयाराय आमी सोमें कशें करचें आयच्या दुसऱ्या वचपान आयकल्ले प्रमाणे स तरांचें वायट आमच्या तान पयस करन सोम्याक जल्मोवचें तसलें एक नितळ काळीज नितळ मन रसूंक हो आदवेंत काळ आमकां कृपा दिवं दी आनी आमचे प्रयत्नय ह्या दिशेन आमकां मुखार व्हरून दी म्हणून ह्या पवित्र बलिदाना वेळार आमी मागया उबे रावन आमच्या भावार्थाची उसारणी आमी करया सतमंता देवाक सर्पद्वेदारा बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमयाक तो पवित्र आनी गर्भी संभवलो हांव मर्यादांत जल्मालो पांच पिलां ताणे तो सोंसले ताका कुसाक जोडलो तो मेलो ताका निके पेलो तो मेल्ल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांक तो परतून जिवंत जालो सर्गार सोडलो तेन्ना जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनुश्य करून येतालो सतमंता पवित्र आत्म्या कथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठांय पातकांच्या बोगसांनी कुडीचें जिवानपण ससनाचें जिवीत आमेन मोगाच्या भावा भयणीनो आनी भुरग्यांनो सोम्याच्या येण्याक आमी तयाराय करता सोमी आयिल्लो बापाच्या उजव्याक बसला सदांच आमचे बसोन बापा लागीं विनाती करता ह्या फातयेन बरोवन आमची प्रार्थना सोम्या मुखांत्र सर्गीच्या बापाक आतां आमी भेटोवन दिवया बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्याने एवकारिस्ताच्या संभ्रमासह हर्त जियो जेजूचे सुवार्ता आख्या संवसारार परगडचे खरे मिशनरी जावं तांकां कृपा दी म्हण मागता जवाब बापा आमचे मागणे हाय बापा आमचे मागणे हाय आमच्या राष्ट्रांत तुज्या पुता जेजूची बरी खबर परगटव सर मुखेल्याने कामार बांदिशे तांकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान भर म्हण मागता बापा आमचे मागणे हाय संवसाराच्या विविध राष्ट्रांनी तुज्या पुताची बरी खबर परगडच्या सर मिशनरींक तूं उर्बा बरी भलायकी आनी तृप्ती दी म्हण मागता बापा आमचे मागणे हाय विविध रितीचे पिडेक कश्टांक बली जाल्ल्या आमच्या भावा भयणींक धैर्य आनी सांगात दिवंक आमचे तांव निस्वार्थी मिशनरी उपजय म्हण मागता बापा आमचे मागणे हाय आमच्या युवाजनांनी जेजू श्रेष्ठ मिशनरी थंय आकर्शीत जावन संवसारार सर्गींच्या राजाचे दूत जावन तांकां प्रेरीत कर म्हण मागता बापा आमचे मागणे हाय सांजो सेवास बापाच्या पुणशेताच्या महापरबेक आयल्या सर यात्रिकांनी मिसां वावरात तांची जबाबदारी वळखून सांजो सेवासा बरे उर्बेस्त मिशनरी जावं तांची मनात उसवाडाय तशेंच ह्या वार्षिक महापरबेक आदार दिल्ल्या सर्वांक तांच्या वावराक आनी उदारपणाक तुजे बेसांवां दी म्हूण मागता एवकारिस्ताच्या ह्या मेसा बोवारी जमलेल्या आम्हा सर्वांनी तशेंच आमच्या कुटुंबांत असलेल्या वडिलांनी आनी सर संध्यांनी दिसपडते तुजे कुशे प्रमाणे जिवन आपूण क्रिस्ताचे मिसांव म्हणले समजून स्वर्ता परगट करूंक कृपा लाभय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे हाय थोडो वेळ आमच्या खासगी गरजां खातीर आमी मागया ह्या वार्षिक महाप्रभेचे अखेरचे मिसाचें बलिदान देखून प्रत्येक तरान जी कोणें ह्या सगळ्या
फेस्ता वेळा विविध तरांची सेवा दिल्या तांचे पासून मागया. ह्या यात्रेक जाग्याक भेट दिल्या सर यात्रिकां पासून मागया. सगळे वर्स हांगासर आमच्या सर यात्रिकां पासून मागया आनी आमच्यो खासगी गरजो आमचे तेसावां गडीभर मावनपणी सर्गींच्या बापाक भेटोवन दिवया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा, तुवें तुज्या पुताक एक श्रेश्ठ मिशनरी जावन आमचे मदें धाडलोय आनी ताच्या देखीन पवित्र सभेंत जायते मिशनरी उब जाले. तांणी सुवाता परगट केली आनी आमकां विशेश करून सांजुजे वाज तुवें आमकां फावो केल्ल्याक आमी तुका दिनमस्तांव. ताच्या विनतेन आमी सदांच उर्बेस्त मिशनरी जावंक तूं आमकां फावो कर. हें प्रेरण हें आमच्या पात्रोन सांजा मुखार तूं आमकां लाभय. आमची सगळी मागणी बापा आमी तुज्या मुखार दवरता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. 505 पेज नंबर 5. म्हज्या भावा भयणीनो आनी भुरग्यांनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता दसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनावें नेमे आमच्या आनी पयसवेच्या अदेवा श्रेश्ठवार मानून घे. सर्गींच्या बापा, तुवें आमकां दिल्ल्यांतली ही देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता. ती तूं दयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशें तांचेच वरवीं सासणाची सोडवण जोडूंक आमी फावाशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया.